आसलो पार्किंगाचो मागीर टॉयलेट चेंजींग रूमाचो तेजेर काय आमी व्हडले अशें ऑब्जेक्शन घालना आमी थारयलां की बाबा सरकाराक धाडपाचें की लिगल पद्दतीन जो आसा जे तुमी कामां चालू केल्या जर काम केलां सरकारान ते सरकारान परमिशन घेवंक ना कारण आमचे कडेन रिटर्न कंप्लेनूय येयला फाटल्या कन्स्ट्रक्शनाच्या नांवान सो हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान तांकांय सांगता की तुमी लिगल प्रोसिजर करून तो प्रोसिजर स्टार्ट करा बाकी लोकांची समस्या आमच्या पंचायतीन अशें कळोन येता की जे लोकांच्या समस्या आसा पळय आमी पुरो तेका सुटावो करपाचो प्रयत्न करता थोडे गजाली आमच्या बिचार टर्टल नेस्टिंग सायट आसा आमकां दोनूय जाय टर्टल नेस्टिंग सायटूय जाय आनी ब्रेड एंड बटरूय जाय आमकां हांव खूब फावटी सांगात आमी अशें म्हणिना की ब्रेड एंड बटर आमकां नाका आमकां पार्किंग आनी ह्या दोनूय गोश्टी आमकां साहजीकपणे जाय सो हांव मागता की हेजेर एमिकेबली एक सोल्युशन काडचें सरकारान आनी दोगांयकूय कन्सिडर करचें जे लोक ऑब्जेक्शन घालतात कारण आसा जर 2004 जेन्ना 2003-04 जेन्ना चोपड्या शिवरेचो पूल बांदपाक गेलो बऱ्या गोश्टींचेर ऑब्जेक्शन येता लोक आमचो सरकार इतको सक्षम आसा की तेंच्यांनी तेंचे ते मिस अंडरस्टँडींग जे कितें आसा ते तेंचे क्लियर करचें जर तांकां कोणाक पर्सनली दिसता की खरेंच बाबा ऑब्जेक्शन येता अशें न्हू की बाबा हांव त्या भागाचो प्रतिनिधी पार्किंगाच्या विशयार सो हांव मागता की तेंच्यांनी दोगांयनी बसून एक कितें चर्चा करची आनी जेन्युअन जे सोल्युशन आसा ते करचें आनी लिगल पद्दतीन करचें ग्रामसभा जाली आतां ग्रामसभेकूय आमी आन्सर केला आमी बाय ट्युजडे म्हटल्यार आमी रेशन बोर्डाचे जेंचे कोणाचे रेशन बोर्ड आसा पळय आमच्या सुपरवायझराक धाडून आमी सर्वे करता आनी तांकां लिगल नोटीस धाडटा आनी ते आमी सोमते तांकां सांगता की ते बोर्ड जरी ते तेच्या प्रॉपर्टीन आसले सुद्दां जाल्यार यू हॅव टू गीव नोटीस तो नोटीस दिवन तांकां आमी ते बोर्ड काडटा आनी तांकां आमी हें सांगता की इंग्लीश हिंदी मराठी ह्या तिनूय भाशेन तुमी बरोवचें कारण सो हांव तुमच्या माध्यमांत हें सांगता की बाय वेनसडे टू मंगळार पासून आमी तेंचेर एक्शन घेतलें आनी जे बोर्ड लायल्यात रेशन भाशेंतले ते काडून घेता